कांय वर्सां फाटली घडणूक आयचे अपक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे तेन्ना काँग्रेसचे आमदार आशिल्ले. तांचो सदांच एक आग्रो आसतालो की धिऱ्यो कायदेशीर करच्यो. एक केंद्रीय कायदो आसा, सेंट्रल कायदो आसा, प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट म्हणून. तो कायदो धिरयांचेर बंदी हाडटा. ती बंदी काडची आनी धिऱ्यो कायदेशीर करच्यो असो आग्रो वो मागणी ते सदांच करताले. पूण कांय घडनाशिल्लें. निमणें तांणी स्वता एक बील तयार केलें, एक विधेयक मांडपाचें थारायलें. बिलाचो हावेस आशिल्लो तो धिरयांक कसलीच आडखळ जावची न्हय आनी धिऱ्यो घडोवन हाडपाक मेकळीक मेळची. ह्या हावेसान तयार केल्लें बील तांणी विधानसभेच्या कार्यालयाक दिलें. कार्यालयान तें घेतलें, प्रोसेस केलें आनी मागीर तें विधानसभेचें अधिवेशन ठरतकच कार्यावळ पत्रिकेचेर आयलें. सभापतीन तें सभाघरांत मांडूंक दिलें. सभाघरांत रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी तें बील मांडलें. सरकार पक्षान ह्या प्रायवेट मेंबर्स बिलाक विरोध केलो ना. तांणीच कित्याक सभाघरांत कोणेंच ताका विरोध केलो ना. ताका लागून बील पास जालें. प्रायवेट मेंबर्स बील पास जालें. हरशीं अशें घडना. हो एक आडवाद आशिल्लो अशें म्हणूं येता. घडटा अशें की कितलेंय बरें बील खंयच्याय मेंबरान जर हाडलें, प्रायवेट मेंबर्स बील, सरकार तें पास करूंक दिना. सरकार अशी भास वापरता, खंयचेंय सरकार, की बिलाचो हावेस बरो आसा, सरकार तसलेंच बील हाडूंक सोदता, ते खातीर तुवें हें बील फाटीं घेवचें. आनी आपलो हावेस साध्य जाता हें पळोवन जो बील मांडपी मेंबर आसा तो तें फाटीं घेता. हें चडशें घडटा. पूण हांगा वेगळेंच घडलें की प्रायवेट मेंबराचें बील सरकारान मानून घेतलें आनी विधानसभेन पास केलें. विधानसभेन बील पास केलें आनी मागीर मान्यताये खातीर तें राज्यपाला कडेन धाडलें. राज्यपालान तें बील काडून भायर उडयलें. अशें कित्याक घडलें? अशें घडलें ताजें कारण अशें की एक तर अज्ञानान वा दुसरें कसलेंय राजकारण आशिल्ल्यान हें बील पास जावपाक सरकारान दिलें. कायदो सेंट्रल, प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, हो सेंट्रल कायदो आशिल्ल्यान खंयचेच विधानसभेच्यान त्या कायद्यांत बदल करपाक जायना. हो सामको हार्ड एंड फास्ट नेम. बदल जर करपाचो जालो जाल्यार तो बदल फकत लोकसभेच्यान करूं येता, पार्लमेंटाच्यान करूं येता. हांगा विधानसभेंत बील हाडलें आनी तें बील स्वतंत्र नाशिल्लें, स्वतंत्र एक कायदो करपा खातीर नाशिल्लें. तें बील आशिल्लें तें सेंट्रल कायद्यांत बदल करून धिरयांक मेकळीक दिवपाचें. म्हणटा सेंट्रल कायद्याचो एमेंडमेंट करपाचें हें बील आशिल्लें, जें कायद्यांत बसना. आनी ते खातीर तें राज्यपालान भायर उडयलें. आज मेरेन तसलें बील परत विधानसभेंत येवंक ना. आतां हें घडलें कशें? एक आसूं येता अज्ञान आनी दुसरें आसूं येता राजकारण. राजकारणय आसूं येता थोड्यांच्या मनांत, ना अशें न्ही. पूण खुबशे जाण हे विशीं अज्ञानी आशिल्ले हे विशीं म्हाका तरी दुबाव दिसना. की सेंट्रल कायद्यांत बदल करपाचो अधिकार खंयचेच विधानसभेक ना
ही जाण चडशा त्या वेळावेल्या सभाघरांत उपस्थित आशिल्ल्या आमदारांक नाशिल्ली. अशें कित्याक घडटा? अशें ह्या खातीर घडटा की विधानसभेची जी नेमावळ आसा, कामकाज कशें चलचें, कशीं बिलां मांडचीं, कशे प्रश्न विचारचे, कशे दुसरे ठराव मांडचे, कशीं वेगळीं मोशन्स मांडचीं, केन्ना मांडचीं, कशीं मांडचीं, हे विशींची जी नेमावळ आसा ताजो अभ्यास करूंक चडसो कोण वचना. मागीर सभापतीन लक्ष हाडून दितकच एकादीं सुदारतात आनी तेन्ना तांकां तें याद उरता. पूण सुरवातीक कोणूय वेंचून येवन आमदार जातकच वा मंत्री जातकच मुद्दम ती नेमावळ शिकूंक वता अशें दिसना.